आदले आमदार विष्णू वाघ हांची भलायकी आता बरी आसा। ताजे ट्रीटमेंट चालू आसा। बऱ्या मागप्यांक सोमारच्यान सांजे 5 ते 6 मेरेन तांची भेट घेवपाक मेळटली अशें तांची घरकान्न अरुणा वाघान सांगलें। डॉक्टर्स ताका डिस्चार्ज असो म्हणनात। डॉक्टर अशें म्हणटात की तुमी हो पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट आनी हो पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट करता आसतना तुमी घरा कडेन वचून त्याची कशी रिकवरी जाता ह्या एटमॉस्फियराक म्हणून आमकां एक म्हयन्या खातीर हांगासर घरा कडेन धाडला आनी परत ताका फॉलोअप म्हणजे परत हॉस्पिटलान वचून परत मागीर थंय परत एडमिशन घेवन परत त्याची ट्रीटमेंट आसा तो आनी सुरू जातलो। ताचें जें शेड्यूल आसा पळय तें शेड्यूल टोटल आमकां मेंटेन करचें पडटा। 2-2 वरांनी फीड दिवप, मागीर ती वखदां आसा, बाकी तेचे एक्सरसायजीस आसा आनी फिजिओथेरपी, स्पीच थेरपी हे सगळे बाकीचे जे आसा हें आमकां हें करचें पडटा। BJP सरकार जें आसा हेणें विष्णू खातीर खूब कितें केलां आनी आयज जर आमी विष्णूक पळयता, विष्णुवाक जर आयज आमकां हें दिसता जाल्यार तेंच्यांनी जे त्या टायमार सगळें जें हें केलें आनी आमकां जो सपोर्ट केलो ताका लागून हें सगळें पॉसिबल जालां। सोमारच्यान एक लोक तांकां भेटूंक येवपाक जाता, कित्याक तुमच्याच हितूरनी आनी तुमचे जे तेचेर प्रेम पळोवन म्हाका दिसता तो परत एकदां ही वूड कम अप विथ फूल स्विंग। तसो तो आजून इतलो ताचे मोटोरल्स फंक्शन आसा हे आजून इतले हें जावंक ना। ताका खूब हेल्प लागता। इज डिपेंडंट फॉर सिटींग, स्टँडींग, बाकीचे जे हें आसा ताका डिपेंड करता तो। भिकारी मुक्त गोंय करपाच्या मोहिमेक सुरवात जाल्या। केप्यां म्युनिसिपालिटीन ह्या मोहिमेचो एक भाग म्हूण तांच्या एरियांत सर्वे केलो, पूण तांकां एकूय मनीस होमलेस मेळूंक ना। तांणी हो रिपोर्ट DMAक धाडला। गोंयची शारां सोडून हेर वाठार पयलींच्यानच भिकारी मुक्त आसा काय कितें? केपें म्युनिसिपल कावन्सिलाक आमी होमलेस हाची सर्वे करपाक मार्केटाक लेबराची रातची टीम धाडली आनीक ताणें सर्वे केले। एक 8 दिवस सेगीत वचून ताणें सर्वे केले। तांकां कोण थंय दुकानदार अथवा भायर न्हिदले कडेन दिसले ना। आनीक केपें म्युनिसिपल कावन्सिलाचे हांणी सांगपाचें म्हणल्यार की होमलेस अशें कोण थंय मेळ्ळे ना सद्याक न्हीद। रिपोर्ट टीम धाडला, रिपोर्ट आमी DMAक धाडला। DMAनच आमकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आनी ताजे प्रमाणे हो सर्वे केलो हांवें। सर्वे करता कोण कोण गेले? सर्वेक हांवें लेबराची टीम काडली। कितले लेबर? लेबर एक 4 जाण लेबराची टीम काडली आनी तांकां सांगलें हांवें एक 8 दिवस तुमी मार्केटाक आनी सरावंडींग एरियेक तुमी भोंवात आनी थंय कोणी दुकानदार अथवा भायर खंय तुमकां सरावंडींग एरिये गार्डन जावं आनी खंय वेगळे कडेन जर तुमकां थंय रातची न्हिदले कडेन बी मेळ्ळे जाल्यार तुमी आमकां सांगात म्हण। पूण तांकां कोण मेळ्ळे ना आनी आमी नील म्हणून तो रिपोर्ट आमी DMAक धाडलो। सांग्यार आनी केप्यां शेनवारा सबंद दीस मायनिंग ट्रान्सपोर्ट बंद दवरले। ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनान इन्शुरन्साचे रक्कम वाडयिल्ल्यान आज एका दिसाचो संप जाहीर केल्लो। संपाक पाठिंबो दिवपाक म्हण सांगे आनी केपेच्या मायनिंग ट्रान्सपोर्टवाल्यांनी शेनवारा बंद पाळ्ळो। ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन आयज जो बंद घाल्लेलो ताका संपूर्ण गोंयच्यान आमी पाठिंबो जाहीर केला। तशेंच हो बंद करपाचो फाटलो उद्देश कितें? प्रत्येक वर्साक 2011च्यान इन्शुरन्स वाडत आसा, वेरेज आमची गाडयो आसा त्यो डेप्रिसिएट जाता। डेप्रिसिएशन जायनासतना इल्ली इल्ली वाडत वयता। आयज थर्ड पार्टी इन्शुरन्स गेल्ले 2015-16 26,551 आज ते 36,600 रुपये जाला। जशी थर्ड पार्टी इन्शुरन्स वाडटा बाकी तशेंच इन्शुरन्स वाडत जाता। त्या खातीर ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनान केल्ले हेका आमी जाहीर पाठिंबो दिला। तशेंच प्रत्येक वेळाक सरकार टॅक्स बाकीचे टॅक्स वाडीत आसा ताजे खातीर हांव सगळे ट्रकवाल्यांक आव्हान करता की असोच आमकां ह्याचे फुडें बी सपोर्ट करून तुमच्यो मागण्यो ज्यो आसा त्यो सरकारा मुखार पावोवपा खातीर आमकां हातभार लावचे अशें हांव ट्रकवाल्या कडेन मागतां। आनी तशेंच
हो ट्रान्सपोर्ट जो बंद करपाचो जो दीस थारायलो तो 20 एप्रील आसले, पण सडनली तो 8 एप्रिला जालो. तेजे खातीर आमी सगळी ट्रक ओनरा कडेन जावं सगळ्या असोसिएशना कडेन पावूंक शकले ना. तेजे बद्दल हांव दिलगिरी व्यक्त करता. आमच्या गाडयांचो जो इन्शुरन्स थर्ड पार्टी इन्शुरन्स जो वाडयला तो आमकां खूब चड माथ्यार आमचें सामकें वजन पडलेशें दिसता. तेन्ना हांव गोवोरमेंटा कडेन मागता की हो जो इन्शुरन्स वाड केल्लो आसा तो मातसो गोवोरमेंटान आपल्या हातीन घेवन हे प्रायवेट फिर्मांक जे दिल्ले आसा ते गोवोरमेंटान आपल्या हातीन घेवन हो आमकां जो इन्शुरन्स वाडयल्लो आसा तो कमी करून दिवचो. आज इन्शुरन्स वाडला म्हणून पळय जे बंद केले पळय न्हू ते खरेंच बंद करपाचीच परिस्थिती आसा. कित्याक पयलीं घातलो 26,000 आनी आतां तुमी डायरेक्ट तेजे 10,000 वाडयतात आनी आमकां सामकें तुमी एकलायतात. कित्याक आमकां सद्या अशी परिस्थिती जाल्या की गाडये टायर घालता जाल्यार आमचे कडेन पयशे नात. आतां तुमी इन्शुरन्स वाडयतात कितें खावपाचें. आतां पयर आमकां तुमी एक GPS म्हणून लायलां, GPS लायला तें लायलें, आतां तेजें स्पीड गव्हर्नर लायला. कितें आमकां सामकें काबार करपाचें येवजिल्लें जाल्यार तेजें कितें तर गव्हर्नमेंटान आमकां सबसिडी म्हणटी दिवपा जाय. तुमी दिवपाचें साडून आमकां काबार करून पळयतात. आज आमी वाडयला ट्रान्सपोर्ट इन्शुरन्स पयलीं आहलें 26,500 आनी आत वाडवला 10,000 एक्स्ट्रा जावन सगळें 36,000 इन्शुरन्स जाला. म्हयन्याक फकत 15 ट्रीप जाताय. 15 ट्रीप तो रिशेप केलो जाल्यार फकत इन्शुरन्साको पयशे आनी ड्रायव्हरान पगार दिवपाक आमकां कांय जायना. आमकां गोवोरमेंटाको मागोता जाती तो इन्शुरन्स आनी म्हूण करचें म्हूण.